एक फुडारी मेलो आनी तो मेल्या उपरांत पळय ताची ती जबाबदारी एका तरणाट्याक ती दिली. वो फुडारी बरो जाणटो आसलो. 120 वर्सां पर्यंत तो जिवो आसलो. जाणटे पिरायेर पावल्लो तो मनीस. ताज्या तोडणे पिरायेन तेन्ना तो जेयतालो तो इमानदार आसलो. तो स्वतान जेयतालो. सोर्वेस्परान ताका वेचून काडलो. हांव तुका एक फुडारी म्हणून तुका वेचून काडटा. तूं घोट राव. जसो हांव मोजसा सांगाता आसलो हांव तुज्या सांगाता रावतलों. जंय खंय तूं पांय दवरतलो ती सुवात हांव तुका दितलो. हांवें जी बासावणी दिल्ली आसा पळय ती हांव तुका ती पुरी कोत्तलो. असली अद्भुत बासावणी दिवन सोर्वेस्परान त्या तरणाट्या जोशुआक सोर्वेस्परान ताका ह्यो बासावण्यो दिल्यो. जोशुआ कितें जालें पळय ताका तो भावार्थ आसलो पळय सोर्वेस्परान ह्यो बासावण्यो म्हाका दिल्या. जोशुआचो कितें भावार्थ आसलो खंयचेंच राज म्हज्या मुखार उबें उरचें ना. सोर्वेस्पोर म्हाका जय दितलो तोच म्हाका जय दितलो. आनी इतलेंच न्हय पळय सोर्वेस्पोरान पळय जो देश पळय दिवपाची बासावणी दिला पळय तो देश पर्यंत आमकां दितलो आनी आमी ती सगळी ती आमी घेतले. अशें कित्याक सोर्वेस्पोरान बासावणी दिला म्हणून. हांवें पळय जो करार केलोलो पळय तो बासावणेचो देश तुका दितलो त्या पासत हांव जंय खंय म्हजे पांय दवरतलो सोर्वेस्पोर ती सुवात म्हाका दितलो. ते घोडे खंयचोय देश जायत खंयचोय प्रांत जायत खंयची सुवात जायत खंयची जातीचो लोक जायत खंयचो दुस्मान म्हज्या मुखार उबे रावचना कित्याक सोर्वेस्परान म्हाका बासावणी दिला. आनी हेच उमेदीन सारकोच नेटान सगळ्याच बळान सगळ्या हिम्मतान जोशुआ ते सगळे प्रांत ताबो करीत गेलो. तांचेर जैत घेयत गेलो. मुखार सरत तो रावतालो. जोशुआन जैत जिवपाचें ताका एक संवय जाल्ली. जैताचे पळय जी खुशालकाय मेवता पळय ती तो चाकीत आसलो. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? ताका जैत घेवपाचें तांकां एक थिंगा संवय जाल्ली आसा. चालते भाशेन क्लासीन पळय फर्स्ट येवप एक पावटी येवप आनी तेज्या उपरांत मागीर वो फर्स्ट रँक सदांच दवरप ताकाच म्हणटा खरेंच एक सामर्थ. जंय खंय तूं काम कोत्ताय बेस्ट एम्प्लॉई अशें पळय तुका थिंगासोर तेंच्यांनी अशें म्हटलां जाल्यार हिंगासोर खुशाल जावचें. आनी त्याच भाशेन बेस्ट एम्प्लॉई म्हणून हर एक सुमारान दर एक म्हयन्यान एका वर्सान आनी येता त्या वर्सांनी बेस्ट एम्प्लॉई जावन अशें मुखार सरप म्हणल्यार तें सोंपें न्हय. एक उत्तम घोव एक उत्तम बायल ओ एक उत्तम शिक्षक कसो ओ बरें तूं काम करता पळय थिंगा जावप ओ तूं बरो एक सेवक जावप एक बरो गोवली कसो त्या सुवातेर वचप एक बरें. पूण त्या सुवातेर पावन थिंगासोर तें सांबाळून दवरप म्हणल्यार तें एकदम कठीण. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? सोर्वेस्परान म्हाका जैत दिला तें एकदम बरें. सोर्वेस्परान म्हाका वळख दिल्या तें एकदम बरें. सोर्वेस्पोर आमच्या फामिलीच्या मदें आमच्या सोयरी दायऱ्या मदें सर्वीस करता पळय त्या सुवातेर वो आमी काम करता त्या सुवातेर तुका व्हडें नांव दिलां तें एकदम बरें. तूं पळय जी मेहनत करताय तुका तें व्हडें नांव मेळ्ळां तें एकदम बरें थंयसर. जाल्यार तुवें कितें करूं जाणा ताजी एक संवय तुवें दवरची. कसली संवय दवरची? तुजी ती बरी गोवाय ती सांबाळून दवरपाची कोशीश करची. जैत घेतल्या उपरांत त्या उंच त्या सुवातेर रावपाची एक संवय तुवें करची. जैत घेवन खुशालकाय घेवपाची एक संवय तुवें करची. साफ रावता पळय त्या मनशाक पळय तो नीट रावपाचें तो एक संवय करता. जरी तो ते सारकें नीट रावता जाल्यार ताका एक संवय जाल्या म्हणल्यार ताका सारकें साफ रावपाची एक संवय जाल्या. जाल्यार पळय सगळें खूंय मेळ्ळें आसा पळय तें ताज्यान मागीर सोंसूंक जावचें ना. जाय ते आपल्याच्या घरांत जाय ते आपल्याच्या रुमानूच तांची ती खाट जाय तो तांचे ते ड्रेस जायत जरी तांकां ती संवय जाला पळय साफ सुथरें जावचें अनक्लिननेस म्हणटा पळय तें तांकां पसंद ना आनी तांकां सोंसूंक जावचें ना. कित्याक तांकां साफ रावपाची एक संवय जाल्या. जेजू क्रिस्त ताच्या संवये प्रमाणें तो दोंगरार वचोन मागणें करी ताका ती संवय जाल्ली. सोर्वेस्पोरा कडेन उलोवप बापा कडेन उलोवप ही ताची संवय जालेली. ताका थिंगासोर आनंद मेवतालो. ताका कोणाच्यान आडावंक जायनासलें. ह्याच भाशेन सदांच थिंगासोर देवाचें उतर वांटप सोर्वेस्पोराच्या राज्या विशीं सांगप म्हणल्यार ताका एक संवय जाल्ली.
ह्या पासत दर एका दिसा तो सर्वेस्पराचे देवाचें उतर वांट्टालो. दर एका दिसा अशें करपाक तो थिंगासर आनंद घेतालो. आनी ह्या विशयाचेर सर्वेस्पराचे दास म्हाका जायते फावटी विचारता. तातूंतलो एक प्रस्न ते म्हाका विचारता, आयताराचे पळय तूं कितलो संदेश दिताय? चालते करून हांव दर एक आयतार दिसा 5 सेरमांव हांव दिता. तांकां सारकें अजाप जाता. तूं 5 सेरमांव सांगताय? 5 सेरमांव तूं दिताय? वय 5 संदेश. 5 संदेश म्हणल्यार तूं 5 वरां पासून उलयत रावताय. वय हांव 5 वरां उलयतां. हें कशें जावंक जाता? ताची म्हाका संवय जाल्या. कसली म्हाका संवय जाल्या? जो सगळ्यांकीन बरो पळय तो प्रचार. आशा धरून पळय जो लोक येता, तुमी कांय देवाचें उतर ती आयकत रावता आनी देवाचें उतर तांचे भितर बदल हाडटा. वो बदल पळय तांच्या जिवितान एक आनंद हाडटा, एक पवित्रपण तांच्या जिवितान हाडटा. अशें बदलता तें जिवीत आनी तें समाधान तें जियेता अशें तूं जेन्ना तें देखताय. आनी हांव तांचे भितर हें पळयता पळय, तांचे पळय तें खुशालकाय, हें म्हाका एक संवय जाल्या. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो, तुमकां सुजमिकाय मेळटा काय? जरी तर एक सेरमांव तुमकां सांगोंक जावो, 30 मिनटांचो हो सेरमांव, तोच सेरमांव परतून सांगप म्हणल्यार तें एकदम कठीण. दर एक वेळाचेर एक नवो सेरमांव तिंगा सांगचो पडटा. अशेंच आयताराचें येता पळय तेन्ना पयलीं गायनां जाल्या उपरांत, दुसरें गायन जाल्या उपरांत, तिसरें गायनां जाल्या उपरांत सकाळची एक सभा, मागीर इंग्लीश सभा आनी मागीर हे 5 सभेंत 5 सेरमांव दिवचे जाल्यार तें एकदम सोंपें न्हय. तुमच्या ह्या खालती सेवकान फाटल्या 15 वर्सां दर एक आयतारा दिसा कितलेच हांवें एक सेरमांव दीत रावला. ताचें कारण तुमी जाणो, म्हाका एक संवय जाल्या. कसली संवय जाल्या तुमी जाणाव? ह्या सगळ्याकीन व्हरतो वो सेरमांव आशा दवरून येतात पळय त्या लोकांक, तांकां पावोवपाचो पळय जो आनंद आसा तुमी पळयला काय, तो एक व्हरतो जावन आसा. कितलेय तूं पयशे दीत जाल्यार पळय मेवता पळय तो आनंद आनी ती खुशालकाय, सगळ्यांक तें सांबाळूंक जायना, पूण म्हाका संवय जाल्या. आनी त्याच भाशेन प्रवासी करप आनी सदांच थिंगा देवाचें उतर तें वांटपूय. जें उतर हांव वांट्टा, हांव म्हज्या सगळ्या काळजांतल्यान प्रचार करतां. जेन्ना म्हज्या ओतम्यांतल्यान हांव हें वचन सांगतां, जाल्यार म्हाजी कुडीक पळय ताजें तें सगळें मोलादीक म्हजी ही कुडीक सजमना जायत. जरी एक मेणवात आसत आनी ती चोर भोंवतणी तिंगा उजवाड दिवंक सोदता आनी ताचे सोर भोंवतणी ताका उजवाड दिवंक जावो, जाल्यार ती उलपण नासतना, जाल्यार ती मोव जायनासतना तें तिंगा घडचें ना. जितले सुबेज पळय तो उजवाड दिता, तितल्याच वेगीं ती मोव जाता आनी ती पालवता. ह्याच भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत थिंगासर उजवाड हाडप. असले पळय सर्वेस्पराचे जे दास आसात, ते आपुणूच पिगलो नासतना दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडप म्हणल्यार तें जावचें ना. दुसऱ्यांच्या जिवितांत पळय तो उजवाड हाडपाचे पळय तो आनंद जाला त्या पासत आनी ताचे बरोबर म्हजेर बेसांव येता पळय, त्या पासत इतले सगळे सेरमांव ते हांव पावोवच्याक कसलीच आडको नासतना हांव म्हाजे पांय पाटींग घेयना, पूण म्हाजे भितर एक आनंद आसा. अशें तुमकां हांव सांगता. एक ओत्मीक मनीस जायतीं वर्सां आदीं 5 पेजीचेर ताणें म्हाका चीट बरयली. 5 पेजीचेर चीट बरयल्या उपरांत त्या 5 पेजींनी कितें बरयलें पळय तें हांव नकळो, पूण 2 वर्सां आदीं डालसान, म्हणल्यार अमेरिका देशाचो एक प्रांत डालसान, हांवें डे स्टार टीव्ही चॅनलाचेर पळय इंटरव्यू दिल्या उपरांत मार्कस लॅम्ब डे स्टार पळय ते टीव्ही चॅनल पळय सुरू केला पळय, तांचे लागीं हांव तेन्ना उलयतालो. आमची सेवकाय आसा पळय ती एकदम बरी, तुजी ती सगळी मिनिस्ट्री एकदम बरी. जरूर तूं आमच्या पास्टराक मेव. जरी तर तूं ताका मेवशी जाल्यार ताका एकदम खुशालकाय भोगतली. पास्टराक मेवपाक तुका कोणें वेळ आसा काय? वय हांव आसा. हांव ताका वचोन मेवलो. डालास शाराच्या त्या लोकांक ह्यो सगल्यो ओडत्यो थिंगा सभा आसा. सुमार 30,000 लोक आसात. जेन्ना हांव ताका वचोन मेवलो, हांव ताजे लागीं उलयलो, ताणें म्हाजे सगळे ते व्हिडियो पळयले आनी तो सारको थिंगासर अजापलो. जेन्ना आमी थिंगा उलयताले
म्हणल्यार हें सगळें पळयल्या उपरांत हांव तुमकां कितें सांगता. हांवें एकदम खुशालकाय बघोन तो कितें म्हणटलो अशें चिंतलें. हांव आयकोंक लागलो. ताणें अशें म्हटलें, दर एक आयतारा दिसा तूं 5 सेर्मांव सांगताय न्हय. कितले सेर्मांव तूं सांगताय थिंगासोर न्हू? वय हांव सांगता. 5 सेर्मांव दिल्या पण म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता, आनंद भोगता. हांव तुजो एक व्हड भाव कसो तुका सांगता. तूं हें सजमतलें म्हणून अशें म्हटलें. आनी अशें ताणें म्हटलें, एज एन एल्डरली ब्रदर आय वॉन्ट टू टेल यू. डोंट थिंक अदरवायज. एक व्हड भाव कसो तुका सांगता. पळय वायट धरिना कांय न्हय जो. सांग तूं म्हाका कितें सांगूंक जाय तें. आतां तुमी आयकात. मातशें तूं 5 संदेश दिवपाचें बंद कर. म्हाका BP जाल्या. भुतल्यान म्हाका राग येता. कितें सांगचें समजना भुतल्यान सारकी मान बागयली. कृपा करून 5 सेर्मांव सांगपाचें बंद कर. एक व्हरतो भाव कसो तुका म्हणटा हांव. अशें कित्याक म्हणटाय? सादारण लोक म्हाका आयकोंक येता. 5 सेशन तूं बंद कर म्हणटाय जाल्यार हांवें कितें करचें थंयसर? पळय, पयले सर्विसीन तूं बरो तो सेर्मांव दी. आनी दुसरे सर्विसीन पळय तूं तेजें उतर वांट्टाय ती इतली व्हडली आसा पळय ती सोबा ती स्क्रिनीर पळोवंक जाता. स्क्रिनीचेर पळय तें आयकोपाक तूं तांकां सांग. तशेंच तिसरे सर्विसीनूय. तेन्ना हांवें विचारलें, अशें हांवें कित्याक करचें? जोरी तुका जायतीं वर्सां जेवंक जाय, जोरी तुका जायतीं वर्सां देवाचें उतर प्रचार करूंक जाय, तुजे भलायकी विशीं तुवें थिंगासोर कुयदाद. एक व्हडले भाव अशें तुका हांव सांगता. तांकां हांवें म्हटलें, तूं एक व्हरतो भाव, हांव तुका मान दिता. म्हाका पळय जी बरी सोबा मेवल्या आनी पळय सगळ्यांकीन बरो पळय हांव सेर्मांव दिता. हें कसलें तूं एडवायस दिता? हें जाल्यार सारकें थिंगासोर म्हाका बरें दिसना. बरें आसा? कशें भाशेन म्हाका तें मानूंक जावंक ना. थोड्या वेळाक म्हाज्या काळजांत दूख जाली. हे मिनिस्ट्री कितें तें तेको नोको. देवाचें उतर पळय कशें वांटूंक जाय पळय थिंगासोर वो बेश्टें कितें काय तूं उलयता. ह्या भाशेन म्हजें मनान चिंतना आयलीं आनी ती एक दूख जावन एक पिडा आनी एक दूख घेवन हांव थंयसरल्यान भायर सरलो. आनी येयल्या उपरांत हांव सेवा कोत्ता, कितें आसा पळय तें सांगता आनी मागीर थिंगा उलयत आसतना म्हाका कितें उगडास आयलो पळय. हो प्रचार सुरू केल्या उपरांत वॉल्यूम जोरी तर तो णव दवरलो पळय तुमच्या फोनाचेर, तुमी जाणा न्हू कितें तें. वयर सकयल पळय तूं वयर सकयल करता पळय तें केन्ना उणें कोत्ता पळय तूं. सेर्मांव पळय सुरवात कोत्ता पळय तेन्ना तो वॉल्यूम 9 लेवलाचेर आसता. पळयात 15 मिनीट 20 मिनीट तो सेर्मांव दिल्या पण पळय कोणाक ती खबर आसना. पळय जें कितें चलता पळय तें मागीर 7 पावता. आनी एक वद्या वरान पळय वॉल्यूम जो 7 आसलो पळय तो आतां 5व्या लेवलार पावलो. हांव कितें कोत्ता पळय ते कडेन तुमी नोको तेपासो तुमकां हांव तें सांगता. हांव ह्या मंदिरान कितें कोत्ता पळय हांव व्हडट्यान उलोवपाचें कोत्ता. जोरी म्हजो ताळो तो सकला आसा जाल्यार हांव व्हडट्यान उलयतां. म्हजो ताळो तुमचे कोणें तो पावचो. जसो हांव पळय तो सेर्मांव दितालो पळय म्हाका गमन येयलें. आवाज पळय तो 9 आसलो आनी 40 आनी 5 मिनटां उपरांत पळय म्हाका तें सोजमना पूण तो मागीर थंयसर 3 वा 4 पावता. तो सकला देंवत रावता. अशें कित्याक घडटा हांवें चिंतलें. हें कळच्या उपरांत आमच्या हैदराबादान पळय तें हॉस्पिटल आसा थिंगा वयचे बोलदेक म्हटल्यार म्हाका हांगा सगळे वळखतले म्हणून हांव बेंगलोर हॉस्पिटलांत गेलो. म्हजो ताळो पळय ताजी तपासणी करूंक. आनी त्या वेळाचेर पास्टर पॉल तंगाया तो हांव बेंगलोर येता म्हणून पळय म्हजो ताळो चॅकअप करपाक हांव बेंगलोर येता म्हणून ताका गमन आयलें तेन्ना सारक्या मोगान तेणें थिंगासोर ते दोतोर ते हॉस्पिटल आनी तो म्हाज्या सांगाता त्या हॉस्पिटलान ENT स्पेशलिस्टाक म्हाका थंय व्हेलो आनी म्हजे विशीं ताका सांगलें. ताजी ती व्हडली सोबा आसा, इतली व्हडली ताजी मिनिस्ट्री आसा, जें ताका सांगूंक जाय पळय तें ताणें सांगलें. सगळे पळय ते एक्सरे काडून ते कितें टेस्ट करून मागीर तें सगळें जाल्या उपरांत ताणें म्हाका एक बरी खबर सांगली. कितें तुमी जाणाव? तुजे सोबेन पळय जितलो लोक आसा ताका तुमकोडे कितें आयकोंक जाय? देवाचें उतर. वय तांकां देवाचें उतर जाय. जायतीं वर्सां तूं देवाचें उतर जावंक सोदताय काय? वय निमाणो स्वास पर्यंत तांकां हो सेर्मांव दीत ही म्हजी आशा. तेन्ना ताणें म्हाका अशें म्हटलें,
जरी तर खरेंच तुजी ही आशा जावन आसा जाल्यार हांव दिता तो एडवायस तुवें पाळूंक जाय. जाल्यार मातशें सांग. 30 मिनटांकीन वयर प्रचार करप तुका घडचें ना. पोत्तून काणी थंय सोरीस पावली. हांवें म्हणलें कितें जालें? पळय आतां मेरेन जी ताळो तुवें तो यूज करूंक जाय पळय ताजेकीन ती सुबेज तुवें ती यूज केली. फकत सर्वेस्पराची ओडती खुरपा. आतां म्हाका 30 वर्सां जाल्लीं आसा हांव सर्वेस्पराची पळय ती ओडती पळय देवाचें उतर तें हांव वांटपाची ताणें खुरपा दिल्या. चालत्या रुपान तारोण जाल्या उपरांत बायबल वाचप, मागणें करप, म्हजी गोवाय सांगप आनी मागीर वचन वांटप आनी तिंगा गोवाय सांगप आनी ती संस्था सुरू करप आनी मागीर ती स्थापीत करप आनी ल्हान ल्हान मागीर ती मुखार व्हेली. ल्हान ल्हान ती मुखार वयतोस मातशी थोडी वळख वय पळय त्या तेंपार पळय. पूण आतां पळय ते सगळे थिंगासर सोशल मिडिया येयल्या. वळख जाय जाल्यार हो एक बरी वाट. सारकें सोंपेपणी पळय एक वळख करपाचें तें आसा ते आनी ताजे आड येता पळय तसले पासून जायते लोक आसा. पूण उतरा प्रमाणें जिवप आनी त्या सर्वेस्पराची आशा पुरी करूंक, सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें ती सोबा आनी ताजी सेवा आनी ती फलादीक जावच्याक आनी सर्वेस्पराची सेवा करप, तसल्या लोकांची पळय सेवा करपाची ती चाल मातशी वेगळी आसता. आतां फाटल्या 30 वर्सां पासून सर्वेस्पराची हांव सेवा कोत्तां. दोतोरान आतां म्हाका सांगलां तुवें तुजो ताळो चड तुवें उपयोग केला. जरी तर तूं आवडयताय तुजो ताळो मातसो तो उरचो म्हणून तारोण दिता पळय तें उतर तुवें आतां 30 मिनटां वयर तुवें सांगचें न्हय. ही ताणें खबर म्हाका सांगली. जाल्यार हांवें ताका म्हटलें जरी तर हांव अशें घडना जाल्यार मागीर कितें घडटलें? ताणें म्हणलें कांय व्हडटें जावचें ना, तुजो ताळोच मागीर आसचो ना. त्या उपरांत तूं कोणा कोणें उलोवंक पसून करतलें जाल्यार तिका तोंडांतल्यान तुका आवाज येवचो ना, वारें थंयसर येतलें. आनी असली परिस्थिती थिंगा येवचें नाका म्हणून तुवें थिंगा खरेंचपणी थिंगासर ध्यान दिवंक जाय. म्हाका हें तें पसंद लावंक ना. हांव मागीर हैदराबाद आयलो आनी मागीर थिंगासर पळय ती 5 पेजीची पळय ती चीट. आमचे सोबेचो पळय चड मोग करता पळय तो सर्वेस्पराचो दास पास्टर जॉन एंकबर्ग सर्वेस्पराचो दास 5 पेजीची पळय ती आपल्याची लेटर हेडाचेर ताणें म्हाका ती चीट धाडली. ताणें थिंगासर बरे भाशेन बरयलें. एकदम खोशयेची खबर. ह्या भाशेन तुजी मिनिस्ट्री करप तें एकदम बरें. ल्हान तुज्या ह्या वेळार कल्वरी टेंपल इतलें वाडलेलें आसा हे भाशेन ताणें बरें बरयलें. तूं जी पळय मिनिस्ट्री करताय पळय त्या पासत तो खुशालकाय आसतलोय. तूं थिंगासर आनंद तूं घेता आसतलोय. फकत तूंच न्हय पूण आमकां पासून ही खबर आयकून ते एकदम खुशालकाय मेळटा आनी सर्वेस्पराक आर्गां दिता हांव. पूण तरी आसतना कितें विशय हांव तुका सांगूंक सोदतां. कृपा करून तुजें काळीज उक्तें करून म्हाका उलोवपाक तूं दी आनी मागीर कितें म्हणलें तुमी जाणा? हांवेंनूय म्हजें तोंडणें पिरायेन तुज्याच भाशेन खुशालकायेन देवाचें उतर पळय सगल्यांक हांवेंनूय वांटलें. जो म्हाका आपयतालो हांव वयतालो. जंय खंय हांव म्हाका वचोंक जाय थिंगा देवाचें उतर हांव प्रगट करतालो. मेहनत करून प्रवास करीत जो संदेश प्रचार करपाची म्हाका पळय एक संवय जाल्ली. एका दिसा पळय हांवें संदेश दिवपाक हांवें तयारी केली आनी हांव भायर सोदतना देरेपेंतूच हांव पडलो. म्हाका तेणी हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत थिंगासर दोतोरान तांकां सांगलें म्हाका जाला तो हार्ट अटॅक. हार्ट अटॅक येयला म्हणून अशें डिक्लेअर केलें. ह्या वेळाचेर आनी ह्या वर्सां पळय म्हाका हार्ट अटॅक येयला हें चिंतून हांव अजाप जालो आनी हांवें तें स्विकार करूंक ना. ताणें बरयलें पळय तेन्ना हांवें तें नियाळ करूंक ना. सर्वेस्पराची सेवा करूंक जाय, सर्वेस्परा पासून जिवंक जाय ह्या भाशेन हांव काम करीत रावलो. डॉक्टर जॉन एंकबर्गान म्हाका अशें म्हटलें, एकूच फावट न्हय, 2 फावटीच न्हय, 3 फावटीच न्हय, 4 फावटीच न्हय. डॉक्टर सतीश कुमार सुमार 10 फावटीं म्हजें काळजाचें ऑपरेशन करचें पडलें. 10 फावटीं. आनी इतलेंच न्हय पळय देवाचें उतर पळय हांव इतलीं वर्सां सांगत गेलो ताळो पासून गेलो. म्हजें देवाचें उतर वांटूंक जावंक ना. तोंडांतल्यान आवाजूच ना. पळय त्या वेळाचेर पळय तेन्ना खुशालकायेन हांव सर्वेस्परा पासून येतलो तांकां कोणें म्हाका सांगूंक ना मातसो स्लो डावन.
मातशी स्पीड मातशी उणी करची, तुजे कुडीचो तुवें ध्यान दिवंक जाय. कोणें म्हाका तें सांगूंक नासलें. म्हजो पळय मोग कोत्ता पळय म्हजो एक ओत्मीक भाव कसो. एक खोडू अनुभवांतल्यान पळय हांव पास आउट जाला पळय त्या पासत. एक सेवक कसो तुकोडे विनंती कोत्ता. सर्वेस्पराचो मोग करप तूं सुभागी आनी कलिशाचो मोग करप तूं सुभागी. सोबेच्या लोकांक एकदम बरें उतर दिवपाचें पळय तें एकदम बरें जावन आसा. सगलो लोक तुकोडे कितें आवडटा तुका सुबेज वर्सां आसूं दी आनी तूं देवाचें उतर प्रचार करूं. तुका कितें प्रश्न करूंक जाय पळय तें म्हाका विचार. जॉन अंगलबाकान अशें थिंगा बरयलें. हें सगलें वाचल्या उपरांत हांवें ताका एक प्रश्न केलो. तुमचे मदें कितले लोक आसा कितें म्हाका तें जायतीं वर्सां प्रचार करून रावचो? तोच प्रश्न हांव विचारता. कितले लोक आशेता कितें म्हाजी वर्सां पळय लांब जावन आत वगैर काडात? बरें आसा, जरी तर सुबेज वर्सां जियोंक जाय, देवाची सेवा करूंक जाय तर जाल्यार हांवें कितें करचें? सगल्यांक पळय ही आशा आसा, पूण म्हाका कांय दुबाव ना. जॉन एंगलबर्गान कितें म्हटलें पळय, चड वर्सां पासून संदेश तो तुवें दिवंक जाल्यार तुवें सावधान रावचो. हांवें म्हज्या जिवितांत ह्यो सावधानी घेवंक ना त्या पासत. आयज ते देवाचें उतर सांगपाची आशा आनी इच्छा आसोनूय म्हजी कूड म्हाका आदार दिना आनी तुजेर पासून ही परिस्थिती येवना जावन च्याक. हांव हीच आशा करतां तूं सावधानी दवर. टायप करून 5 पेजीची चीट म्हाका ताणें दिली. हो विशय हांवें तुमकां सांगलोलो. आनी तुमी सगलीं एग्री जाल्या? आयज जाल्यार घोडेक तें टीव्हीरूय आसूं, चोय तो सोशल मिडियार आसूं ओ टीव्हीर आसूं, खंय तूं हो संदेश आयकोताय. इन्क्लुडींग मायसेल्फ. पळय तुमी थिंगासर पळय देवाची सेवा करता सगलीं थिंगासर मातशें बारकायेन तुमी आयकात. डेव्हिड बनियार देवाचो एक व्हडतो सेवक जावन आसलो. रेड इंडियन तांचे मदें सोर्वेस्पाची सेवा केली. मिशनरी कसो थिंगासर गेलो. थंयसर कितें पळय त्रास आसले पळय ते तुमी पळयत जाल्यार 29 आनी 30 वर्सांचे आसतनाच तो मेलो. म्हाजें सेवान येवपाचें कारण तुमी जाणाव? एका मिशनरीच्या रुपान म्हाका सोपोवन हांवें दिलां हें चिंतून. हें म्हजें जिवीत ह्या भाशेन हांवें दिलां ताचें कारण डेव्हिड बनियार हो मनीस. हो अद्भुत तरणाटो पळय त्या भाशेन ताणें सेवा केल्या पळय ती. हांवें म्हणलें ह्या भाशेन हांवें सेवा करूंक जाय. हांवें ताचे जिविताची बायोग्राफी वाचली आनी ताजेर नियाळ केलें आनी ताजें पळय तें जिवीत ताणें दिल्ल्या पोरणी म्हजें जिवीत हांवें तें बरी सेवकायक दिलें. पळय कितें घडलें पळय ताणें पळय ती मिनिस्ट्री फकत 5 वर्सां केली. 24 वर्सांचो आसतना तो मिनिस्ट्रीन येयलो आनी 28 वर्सांचो आसतना तो मेलो. मरपाचें कारण तुमी जाणाव? दुयेंत जावन. दुयेंत कित्याक जालें तुमकां खबर आसा? तो मिनिस्ट्री कोत्तालो. दीस रात तो मिनिस्ट्री कोत्तालो. जेवण खाण करनासतना सेवा कोत्तालो. करूंक जाय पळय ते उपास करून तो सेवकाय कोत्तालो. अशें करून करून ताजी पळय थिंगासर भलायकी पिड्यार जाली. मरच्या आदीं. ताणें ताचे डायरेन अशें बरयलें. कितें तुमी जाणाव? घोडी सोर्वेस्पोर, म्हाका आनी एक पावट जिवीत दीत आनी त्या जिवितान बरे भलायकेन जियोंक जायतीं वर्सां जियोन सोर्वेस्पोराची सेवा करपाची हांव आशा दवरतां. पूण हांव जाणा आतां म्हाका खंयचोच विशो ना. अशें ताणें आपल्याचे डायरेन बरयलें. सोर्वेस्पोर म्हाका तो आनी एक पावटी तो जिवीत दी जाल्यार हांव म्हजी भलायकी आसा पळय ती हांव सारकी दवरतलो. हांव पळय तुमकां हें सांगता पळय ताजें एक मेन कारण आसा. जीं कोण म्हजें हें उतर आयकता, तुमचे मदें जे कोण सेवकाई कोत्ता, सेवा करप म्हळ्यार खरेंच म्हळ्यार अद्भुत सौभाग्य. कोशिश करून सेवकाय करप म्हळ्यार तें एकदम सुभागी. आनी त्याच बरोबर भलायकीचेर ध्यान दिना. पळय जो विसव घेवंक जाय पळय थिंगा विसव घेयनान, सारक्या वेळाचेर न्हिदोनान, प्रवास करीत आसतात त्या पासत, वावर करीत आसता देवाचे प्रचार, तें मातशें आमच्या कुडीक थिंगासर तें माल पडटा हें खरें जावन आसा. उतर पळय आमी वांटून पळय लोकांक पळय जी ओत्मिकाय मेळटा पळय, जी गोवाय दितात पळय ती आपल्याची गोवाय सांगतात. तुमी जाणात ते कितें कोत्तात? म्हजे भितर आनीक उमेद येता. आनीक नेटान हांवें सेवा करची, आनीक उमेदीन हांवें सेवा करची, आनीक मुखार हांवें वयचो. म्हजे भितर उमेद येता. म्हाका तें एनकरेजमेंट मेळटा. गोवाई आयकोन तुजें जिवीत पळय बरें जाता आनी तुजे जिवितान सगलें बरें जाता त्या पासत आनीक मिनिस्ट्री करपाची म्हाका एक संवय जाल्या. आनी ताजी म्हाका एक संवय जाला. कसली म्हाका संवय जाल्या?
एक उत्तम सेरमांव तुमकां दिवच्याक. आशान बोल्ला पळय ते देवाचें उतर तुमकां दिवंक म्हाका आशेता हांव. ह्या पासत कॅल्वरी टेम्पलाच्या सगल्या लोकांनी कितें करूंक जाय? म्हजे पासत तुमी मागणें करूंक जाय. हें फकत म्हाज्या पासतूच न्हय, पूण सगल्या लोकांक जे इमानदारीन देवाची सेवा कोत्ता तांकां. आत्मे साल्वार जावंक जाय हो तांचो उद्देश. जेजूच्या परतून येण्याक लोकांक तयार करूंक जाय ही तांची इच्छा. भार घेवन पळय मिनिस्ट्री कोत्ता तांकां तुमी वळखता जाल्यार तांचे पासत मागणें करात. सर्वेस्पराची कृपा तांचेर आसूं. एके वाटेन तांकां बरी भलायकी मेळोवंक आनी दुसरें म्हटल्यार व्हरत्या बोलान देवान तांकां उपयोग करचें हें हांव तुमकां विनंती करतां. व्हरत्या पवित्र मोगाच्या म्हज्या सर्वेस्वरा बापा, जोशवान थिंगासर तुवें गाय केली, थिंगासर एक प्रस्न करता. जैतीचें जिवीत पळय ताका एक संवय जाल्ली, पूण ताका पळय थिंगा जावन तो शेणलो. सोम्या तुका पळय ताणें प्रस्न करचे बदलेक ताणें आपल्याकूच विचारूंक जाय आसलें. तशेंच आमी जैती येवन जिविताची आमकां संवय जावची. पातकाचेर जैत घेवपाची आमकां संवय जावची. फलादीक जिवीत जिवपाची म्हाका संवय जावची. हांव फोटी मारचो ना. हांव फकत सोत उलयतलों हें म्हाजे भितर एक संवय जावंक जाय. हें खरेपणान सोत जाणा जावन जैती वोत जिवीत जिवपाक तूं आमकां आदार दी. बापा, आमी तर बरी भलायकेन जिवंक जाय जाल्यार आमी आमचो कुयदाद आमी घेवचो. जाय पळय थिंगासर कुयदाद करून तुका सेवा करपाक आमकां भाग दी. तुजी गोवाय जावपाची कृपा, पवित्र आत्म्या तुज्या आजेरपणान रावन तुजी सेवा करपाचें हें आमकां भाग आमकां सगल्यांक तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.